खुरीस आणि धर्मीक चिन्हाचे मोडतोडीचे केशींनी फ्रांसीस पेरेराच्या आरोप मुक्ती सत्राक ब्रेक लागलो। सेगीत 10 केशींनी तो सुटिल्लो। चांदोर दुसरे फावट आल्मा खुरीस मोडपाची केस धरून 11वे केशींत तो ब्रेस्तारो सुटलो। मात कोटा चांदोरच्या तारयालो खुरीस मोडपाचे प्रकरण फ्रांसीसाचेर शेकलां। कोर्टाने केशींत ताचे आड आरोप निश्चित करूंक सांगल्यात, उपरांत ट्रायल जातली। Francis Pereira, who has been charge sheeted by this court with respect to vandalization of Alma Kuris at Chandor, he has been discharged, and the judge has clearly mentioned that there is no evidence to proceed against the accused, and hence he has been discharged. Okay. Because this is the 11th case, I think. Yes, 11th case. And the case that is pending? Some are pending in Kepen Court and Kanpon Court, and in one matter at Margao, by first additional court has said that he wants to frame the charge. So that matter will go on. Okay. So that will be the only case in Margao? Yes, only one case. Now only one case is there. This is regarding vandalization of Alma Kuris at Chandor. This is regarding Tario Kuris. This is occurred on 6/6/2017, I think so. That is handled by my other colleague, Advocate Babita. मडगांव सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्टान फ्रांसिसाक पुरावे नाशिल्ल्यान ब्रेस्तारा सोडली ती 11वी केस। पोलिसांकडेन ठोस पुरावे आनी साक्षीदार नाशिल्ल्यान आतां मेरेन फ्रांसीस सुटला त्यो केशी ह्यो: आल्मा खुरीस तोडफोड चांदोर, नंदी तोडफोड कालकोंडा मडगांव, पारोडा पर्वत खुरीस तोडफोड, सेवन टेम्पल वेरोडा कुंकळी तोडफोड, सर्गेस्त PSI सायमन खुरीस तोडफोड, राय तोळे कुडतरी खुरीस मोडतोड, ब्रह्मा मूर्ती तोडफोड गुडी पारोडा खुरीस तोडफोड, पारोडा खुरीस मोडतोड, कारवाटा लोटले खुरीस मोडतोड, आल्मा खुरीसाचे दुसरे फावट तोडफोड चांदोर। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। बानोड्या उंडीर STP प्लांटाच्या सुवातेर JCB मशीन पावली ती पळोवन लोकांनी बोवाळ सुरू केला। STP प्लांट कसोच जावंक दिवचे ना म्हूण लोक पेटिल्ल्यान JCB आशिल्ली तशी परत धाडची पडली। JCB हाडपी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ताचे कडेन सरकाराची ऑर्डर आसा। तणावाची परिस्थिती जाल्ल्यान पुलीस फोर्सी सुवातेर पावलो। निमाणे संजय लीला बन्सालीचो वादग्रस्त पद्मावत सुप्रीम कोर्टान क्लियर केलो। सिनेमाचेर कांय राज्यांनी घाल्ली बंदी कोर्टान काडली। आतां सिनेमा रिलीज करूंक कायदेशीर बावटो। सिनेमाचें नांव पयलीं पद्मावती आशिल्लें, बदलून पद्मावत केलां। मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा आनी गुजरातांत पद्मावताचेर बंदी घाल्ली। राजस्थानांतली राजपूत संघटना पद्मावता आड आंदोलन चलयता। 25 जानेराक सिनेमा रिलीज जावपाचो। एक कमर्शियल ब्रेक।